नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. बागा चलयांचेर जाल्लो सामुहीक बलात्कार, पुलिशेची कबुली, चलयो कॉल गर्ल्स. कांय म्हयन्या फाटीं तेच एजंडाच्या कॉल गर्ल्सांनी आरोपीच्या भावा कडच्यान फारायल्ले 1.5 लाख. भायर आजनेरी करूंक मेळना ते लोक गोंयांत येवन घाणायतात. मुख्यमंत्र्याचे सामुहीक बलात्कार केशीचेर विधान. बलात्कार सिद्ध जालो तरी राजकारण्याची तोंडां सुटिल्लींच. पयली चुकीची टेस्ट केल्या उपरांत एफडीएन आतां मॅगीची सॅम्पलां धाडली म्हैसूराक. गोंयभरच्या स्टोरांतल्यान मॅगी काडपाक 3 दिसांचो दिला प्राझ. पावस तेंकलो मात पणजे पावसा खातीर नात तयार. पावसा पयलींची कामां अजूनय चालू. नगरसेवक महापौराच्या कामाचेर बेजार. महापौर जबाबदारी घालता नगरसेवकांचेर. स्टुडंटाचो खासा रिपोर्ट. शिक्षण खात्यान शाळां खातीर काडली 10 पानी मार्गदर्शक तत्वां. ड्रग्स, इव टीजिंग, स्कुलांतले आनी भायले खाण, भुरग्यांचे आरोग्य आनी शौचालयाचेर भर. आनी एफसी गोवाच्या स्वच्छता अभियानात रोमियो फर्नांडीस आनी जोकी आंब्राचेस वांटेकार. मार्की खेळगडो म्हणून ब्राझीलाचो लुसियो एफसी गोवा पंगडात. खबर विस्तारान. बागा चलयांचेर सामुहीक बलात्कार जाल्लो अशी पुलिशेन कबुली दिल्या. ह्यो चलयो कॉल गर्ल्स. कांय म्हयन्या फाटीं तेच एजंडाच्या दुसऱ्या कॉल गर्ल्सांनी ह्या केसींतल्या आरोपीच्या भावा कडच्यान आयफोन आनी 1 लाख रुपया कॅश फारायल्ले. ते वसूल करपाचो यत्न ताचो भाव आनी ताचे 4 इश्ट करताले. तेच खातीर तांणी परत त्याच एजंटा कडच्यान कॉल गर्ल्स मागयल्ल्यो. तेन्ना तातूंतल्या 4 जाणांनी त्याच एजंटान धाडिल्ल्या दुसऱ्या चलयांचेर सामुहीक बलात्कार केलो. हे सिद्ध जाला. But the fact remains, both these girls, victim girls, they have been gang raped. He's one of the cousin from USC had come down in the month of February. One of the cousin, his cousin brother. He came down from USA and came to Goa in February. When he came down, one day he contacted on that online internet for a girlfriend, and he managed to get a girlfriend through one Manoj. Manoj sent one taxi with 3 girls. Out of 3, he chose one and went to the hotel there itself. When he went to the room, he went inside the bathroom to get freshened up, and when he came out, the girl started telling him that she got some problem, she will go down and send the another girl. So thereafter, when he checked, from his bag, cash of rupees 1 lakh was missing and one iPhone 6. So he again went down running from the hotel, but by the time taxi has disappeared. भायर आजनेरी करूंक मेळना ते गोंयांत येवन घाणायतात. तशेंच धंद्यात दुस्मानकाय आशिल्ल्यान अशा प्रकारची घडणूक जावंक शकता, पूण कसलो धंदो ते विचारनाकात. मुख्यमंत्री पार्सेकारान बागांतल्या सामुहीक प्रकरणाचेर उलयतना हें विधान केलां. पुलीस तपास म्हणटात बलात्कार जाल्लो अशें आसून पासून हेच खात्याचो मंत्री मात म्हणटा हें प्रकरण वेगळेंच. पयलीं पर्यटन मंत्री आनी आतां मुख्यमंत्री दोगांयनी ह्या गंभीर गुन्यांवाची फकाणां करून उडयल्यात. Things competition in certain field or I would say rivalry in a particular business. Don't ask me what business and what field, please. Might result in certain things in similar situations. जे कोणाक आजनेऱ्यो करपाक अन्य ठिकाणी जायना ते हांगा येवन करपाचो प्रयत्न करतात. म्हाका दिसता सादारणपणे तेतूंतलो हो भाग आसूंक जाय. तेतूंतलोच भाग हो आसतलो. Now all these things, if you chronologically understand, thereafter it is said that they were raped by 5 people. I feel these things cannot happen in a crowded place like such. So
some new things would emerge out, I would say. दुसरे वटेन आरोपी नादान आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्र्याच्या विधानाचो युवा काँग्रेसीन निषेध केलो. मात सरकार सारके चलोवंक नाशिल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या काँग्रेसीक आंदोलनूय सारके करूंक जमलें ना. निषेध करपाक म्हूण पर्यटन मंत्र्याचो पुतळो जळोवंक गेल्ले युवा काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांकच हुलप लागलो. प्रुडंटाच्या व्हिडिओ जर्नलिस्टान आनी हेरांनी तांचो उजो पालोवन तांकां वाटयले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी नवाज शेख. शाळेच्या गेटीपासून ते शौचालया मेरेन आणि शाळे भायल्या दुकानापासून ते स्कुलांतल्या मिड डे मिला पर्यंत शिक्षक आणि स्कुलाच्या व्यवस्थापनाक आता सादूर जावचे पडटले. शिक्षण खात्यान सेफ्टी आणि सेक्युरिटीचेर सगळ्या स्कुलांक मार्गदर्शक तत्वां धाडल्यात. ह्या मार्गदर्शक तत्वांनी ड्रग्स, इवटिझिंग, स्कुलांतले आनी भायले खाण, भुरग्यांचे आरोग्य आनी शौचालयाचेर भर दिला. शाळेंतल्या शिक्षकांबरोबर हेर स्टाफाची फाटभूंय तपासून पळोवपाक सांगला. ह्या मार्गदर्शक तत्वाक लागून शिक्षक आनी शाळांच्या व्यवस्थापनाचेर जबाबदारी बरीच वाडटली. गोंय शिक्षण खात्यान सगळ्या शाळां खातीर 10 पानी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात ती अशी: शाळे भोंवतणी वणद वा वंय घालप, शाळेची गेट नदरेक पडटा तशी दवरप, पुलिसांच्या मदतीन शिक्षक तशेंच हेर स्टाफाचो इतिहास तपासून पळोवप, चले आनी चलयां खातीर वेगवेगळी शौचालयां नितळ आनी वेवस्थीत दवरपाक सरकारी अनुदानाचो वापर, शाळे लागसार तंबाखू आनी हेर नाका आशिल्ल्यो वस्तू विकता आसत जाल्यार खासा ड्रायव्ह करून त्यो थंयच्यान हालोवप, भूकंप, उजो आनी हुंवारा पासून वाटावपाची तजवीज शाळेच्या इमारतीत करची, शाळेक एका परस चड आपतकालीन एक्झिट दारां दवरची. ह्या शिवाय हेर कांय म्हत्वाच्या गजाली कडेन शिक्षक आनी शाळांच्या वेवस्थापनाक कडक नजर दवरची पडटली ती अशी: भुरग्यांक बरो स्पर्श आनी वायट स्पर्शाचें शिक्षण दिवचें, भुरग्यांच्या दुबावीत वागणुकी कडेन शिक्षकांनी नजर दवरची, स्कुलाचें वातावरण अशें दवरचें की खंयचोय विद्यार्थी आपली परिस्थिती सांगपाक फाटीफुडें जावचो ना, दरेका स्कुलाक कमीत कमी एक बायल शिक्षक आसची, विद्यार्थ्यां मदीं ड्रग्स, सोरो आनी सिगरेटी विशीं जागृताय हाडची, नो अल्कोहोल, नो ड्रग्स इन स्कूल प्रिमायसीस अश्यो सुचोवण्यो शाळेच्या आवारांत लावच्यो. शिक्षण खात्यान अशी आनी कितलींशींच मार्गदर्शक तत्वां सगळ्या शाळांक धाडल्या. ही मार्गदर्शक तत्वां कितल्यो शाळा पाळटात आनी शिक्षण खातें कितली परिणामकारक रितीन ती चालीक लावन घेता तें पळोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयच्या सगळ्या दुकानांतल्यान मॅगीची उत्पादनां काडपाक 3 दिसांचो वेळ दिला. 3 दिसां भितर मॅगीची उत्पादनां काडली ना जाल्यार गोंयचे अन्न आनी वखदां खातें दोशी पसरकारांचेर कारवाय सुरू करतलें. चड प्रमाणांत लीड आशिल्ल्यान भुरग्यांच्या भलायकेक घातक म्हूण कितल्याशाच राज्यांनी मॅगीचेर बंदी घाल्या. मात मॅगीच्या उत्पादनांक हिरवो बावटो दाखोवपी गोंयानूय आतां मॅगीचेर बंदी घालून सॅम्पलां म्हैसूराक तपासणेक धाडल्यात. उत्तर प्रदेशात मॅगीच्या उत्पादनांनी लीड आनी MSDचे प्रमाण चड आशिल्ल्याचें प्रकरण मुखार येतकच पुराय देशात FSSAIन मॅगीच्या उत्पादनांची तपासणी करून अहवाल मागयलो. चडशा राज्यांनी मॅगी दोशी मेळिल्ल्यान मॅगीचेर बंदी घाली. 4-5 दिसां फाटीं पयलीं गोंयच्या अन्न आनी वखदां खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मॅगीक ग्रीन सिग्नल दिल्लें. मुख्यमंत्री पार्सेकारांनूय FDAन केल्ल्या टेस्टीचेर हड्डे फुडें काडून विस्वास उक्तायल्लो. आमच्या लॅबान जाल्यार कांय प्रश्न येना. आमची लॅब परफेक्ट आसा. आय हॅव फेथ इन लॅब. मात गोंयच्या न्यूडल्साच्या टेस्टीचो रिपोर्ट सारको ना म्हूण FSSAIन म्हणलां. FSSAIन मॅगीचे 9 प्रॉडक्ट भारतभर फाटीं घेवंक लायल्यात. गोंयच्या FDAन आतां परत सॅम्पलां तपासणे खातीर मैसूर लॅबांत धाडल्यात. It's going no. I only give the statement. And I'm sending samples also for third verification to Mysore. Sir, but why Mysore, sir? Why Mysore? That is a notified laboratory for Goa. FSSAIच्या आदेशाप्रमाण मॅगीचे 9 प्रॉडक्ट फाटीं घेवपाक सुरवात जाल्या. कांय स्टोरांनी मॅगी दवरपूय बंद केला. मॅगीची उत्पादनां फाटीं घेवपाक 3 दिसांचो प्रास दिला. त्या उपरांतय मॅगीची विक्री चालूच दवरल्यार FDA कारवाय करतली. They have told Nestle to start withdrawing and recalling the product from market. They are granted 3 days time to do it. 3 days time. They are given 3 days time by Government of India to do that exercise.
Government of India has given them 3 days time. So let the 3 days time pass off. Let them do their responsibility. If they fail in their responsibility, we will come into picture. मॅगीची सगळी पॅकेटां बाजारांतल्यान ना जातली वा कारवाय करची पडटली ते 3 दिसां उपरांत कळटले. तो मेरेन रिपोर्ट कितें येता ताचे वयल्यान गोंयच्या लॅबांची परिस्थिती लोकां मुखार येतली. गोंयच्या अन्न आनी वखदांची टेस्ट घेवपी ह्या मशिनांक टेस्टांची गरज आसा काय ना ते FDA चड जाणा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी नवाज शेख. मॉन्सून केरळात पावलो. गोंयची राजधानी पणजेत बुट्टी येवपाचे संकेत आसात. चडशा वॉर्डांनी पावसाळ्या पयलींची कामांच जाल्ली नात. नगरसेवक महापौराच्या नांवान बोवाळ मारतात. 15 दीस लागपी काम 4 दिसांत कशें जातलें म्हणून नगरसेवकांचो प्रस्न. महापौर म्हणटा आपणे नगरसेवकांक कामगार दिल्यात, काम करून घेवपाची जबाबदारी तांची. चडशीं कामां जाल्यांत, फक्त डेब्रीज उखलपाचें आनी झाडांच्यो फांन्यो कापपाचें काम उरलां म्हणून आयुक्तान सांगलें. गोंय मॉन्सून पावसा खातीर कितलें तयार आसा ताचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. जुनाच्या पहिल्या सप्तकांत मान्सून गोंयांत पावता. अंदू पावस उसरा पावतलो. मात सदचे भशेन सरकारी अधिकाऱ्यांनी पावस तेंको मेरेन पावसाळ्या पयलींची कामां करूंक राविल्लीं दिसता. एप्रिलांत सुरू जावपाची पावसाळ्या पयलींची कामां मे म्हयन्यांत सुरू जाल्यांत. पणजेच्या नव्या महापौरान सगळ्या वॉर्डांतलीं कामां एकाच बरोबर हातांत घेतल्या. ताका लागून एकाय वॉर्डांतलें काम सारकें जाल्लें ना म्हणून नगरसेवक बोवाळ मारतात. पळयात 11 वॉर्डांतली परिस्थिती. गटारां नितळ केल्लीं ना. कोयर सगळो तसोच आसा. रस्त्यांकडेक आनी गटारांनी सगळो कोयर भरला. महापौर जाय तसो तेंको दिना म्हणून नगरसेवक कबीर पिंटो मखीजा उलयलो. We are not getting the desired and the required support from our mayor. We are not getting enough labor. We are not getting trucks from Panjim to Miramar. You will see heaps of garden waste piled up near the military hospital, near the Kampal heritage area. Desilting of works is going on till today. This year, I don't know. God help us. आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्तादाच्या वॉर्डांतय तीच परिस्थिती. वॉर्ड क्रमांक 9 आनी 10 गटारां सारकी साफ केल्ली नात. रस्ते खणल्यात. तांचे हॉट मिक्सिंग जाल्लें ना. पणजे आनी मिरामार बुट्टी आयल्यार ताका महापौर आनी आयुक्त जबाबदार. I am sorry to state that nothing is happening in the capital city. Mayor gave me workers for 4 days. A job which take around 15 days he has given me for 4 days. Panjim will flood, Miramar will flood. The mayor and the commissioner will be held responsible. मिरामार म्हळ्यार वॉर्ड क्रमांक 14तली पावसाळ्या पयलींची कामां तशीच उरल्यात. रस्तो खणून दवरला. पावसांत ह्या वाठारांतल्या स्कुलांक बरोच त्रास जावपाचो आसा. गटारांतलो कोयर सारको काडिल्लो ना. झाडां वाडिल्लीं आसा. झाडां अजून ट्रीम करूंक ना. पावसांत झाडाच्यो फांदयो लायटीच्या वायरीचेर पडल्यार लायट वचपाची शक्यताय चड. सत्ताधारी गटाच्या वॉर्डांनी कामां उरल्यांत. वॉर्ड क्रमांक 15 पळया. गटारांनी झाडाची पानां आनी कोयर भरला. रस्त्यांचेर कोयर भरला. झाडाच्यो फांदयो कापिल्ल्यो ना. महापालिके कडेन ट्रक आसात. मात ड्रायव्हर नाशिल्ल्यान कामां उरल्यांत म्हणून नगरसेवक शेखर देगवेकार उलयलो. आमच्या कडेन ट्रक आसा मरे, म्हटल्यार ड्रायव्हर कमी आहा. ड्रायव्हर कमी आनी आतां 30 कावन्सिलर आसल्या कारणान सगळ्या कडेन हें पावना. गाडी जायी पळय तशी पावना. महापौर मात 20 कामगारांचेर भर दिता. सगळ्या नगरसेवकांक कामगार दिल्यात. कामां करून घेवपाची जबाबदारी तांची म्हणून महापौर शुभम चोडणकार उलयलो. हांव मेयर हो प्रत्येक 30 वॉर्डाचो समजता. त्यामुळे एखादी एरिया पयली केली जाल्यार खंय तरी शेवट उरतलो. हांवें करता आसतना 20 लेबर पयलीं दिवप, मागीर 20 लेबर परते दिवप, असो रावंड कंटिन्युअस चालू दवरले. हांवें प्रत्येक कॉर्पोरेटरा कडेन लेबर दिल्लेले आसा. आतां ते त्या पर्टिक्युलर कॉर्पोरेटरांनी खंय युटिलायज केले पळय ते तेणेन पळोवचें आसा. आयुक्त म्हणटा चडशें काम जालां. मात डेब्रीज उखलप आनी झाडाच्यो फांदयो कापपाच्यो उरल्यात. Monsoon work which we have taken up have been completed. Minor work of lifting of debris in certain areas, pruning of trees, and on the main DB mark some manholes are to be desilted. पणजेंतल्या चडशा वॉर्डांनी पावसाळ्या पयलींची बरीचशीं कामां उरल्यांत. नव्या महापौराची सगळ्या वॉर्डांनी 20 कामगारांची पद्दत चडशा नगरसेवकांक आवडिल्ली ना. ह्या सगळ्या बोवाळांत पणजेकारांक पावसाळ्यांत बरेच त्रास जातले इतलें खरें. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. घेवया एक विराम.